नमस्कार, हांव सरितास कोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया काजूचे मोदक। 1 कप हांवें काजू बियो घेतल्या। 1 कप म्हळ्यार 100 ग्राम काजू बियो आसा। ताजी हांवें मिक्सरान घालून अशी पावडर करून घेतल्या। पाव कप साखर घेतल्या। आता आमी सुरवात करूया मोदक करपाक। गॅसार हांवें पॅन तापत दवरला। तातूंत हांव साखर घालता। पाव कप हांव उदक घालता। पाव चमचो वेलचीची पावडर घालता। मिक्स करून घेवया। साखर पयली विरगळून घेवपाक जाय। थोडेशे केशर हांवें दुधान भिजत घातला, ते घालता। आता हाका बरो खतखतो येवपाक लागलो। गॅसाची फ्लेम हांव लो करता। आता आमी तातूंत घालुया काजूची हांवें पावडर करून घेतल्या, ती घालता। आणि आता हे सतत आमकां अशें ढवळीत रावपाक जाय। हे सगळे सुके करून घेवपाक जाय। हातूंत हांव थोडोसो फूड कलर घालता। फूड कलर ऑप्शनल आसा, तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता। आता हे सगळे बरे सुकोवन घेवपाक जाय। ताजो गळो जावन येवपाक जाय। आता पळयात, हे बरे सुके जावन येवपाक लागला आनी तातूंतले तेल आसा ते सोडपाक लागला। हांव गॅस बंद करता आनी थंड जातकच मागीर आमी ताचे मोदक करून घेवपाचे। आता पळयात, बरे थंड जाले। हो हांवें मोदक करपाचो साचो घेतला। त्या साच्याक आमकां थोडेशें तूप लावन घेवपाक जाय। तातूंत हांव एक केशर घालता। हे आमी मोदकाचें सारण केलां, तें तातूंत सारकें भरून घेवपाक जाय। अशें दोन्ही वाटल्यान सारकें भरून घेवपाक जाय। भरता आसतना घट्ट भरपाक जाय। आता आमी अशें प्रेस करून घेवया। प्रेस केल्यानंतर एक्स्ट्रा आसा ते काढून घेवपाक जाय। प्रेस करून जाल्यानंतर एक्स्ट्रा आसा ते काढून घेवपाक जाय। पळयात, मोदक तयार। हे मोदक करपाक खूब वेळ लागना, रोखडे जाता। हे सायडीचे एक्स्ट्रा आसा ते काढून उडोवपाक जाय। हे पळयात, काजूचे मोदक तयार आसा, रेडी आसा। 100 ग्राम काजू बियो घेवन 22 मोदक जाले। काजू बियाचे मोदक करपाक खूब वेळ लागना, रोखडे जाता। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरे करू।